आमी सध्या आसा होंडा एडीसी हांगासर आनी हांगासरले जे होंडा एडीसीचे प्रेजिडेंट आसा ते आमच्या वांगडा आसा. सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. नमस्कार. म्हाका सांगा हांगासर कितल्यो इंडस्ट्री आसा आनी कसल्यो इंडस्ट्री आसा? हांगासर जवळ जवळ फेज 1 सगळ्यात पयली जी जाल्ली होंडा एडीसीची तितून जवळ जवळ 25 इंडस्ट्रीज हांगासर आसा. तितूर वेगळी वेगळी म्हणजे थोड्यो एन्सिलरीज आहा ज्यो एसीजेचेर डिपेंड आहा. मागीर हांगासर प्लास्टीक इंडस्ट्रीज 2-3 आसात. मागीर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनीट आहा आनी मेडिकल युनीट आहा. सोफा किंवा अशे फर्निचर मॅन्युफॅक्चरींग करपी युनिट्स अशा आनी बारीक बारीक मशिनींग कंपोनंट्स करपी अशे सुद्दां युनिट्स थोडे आसा हांगासर. आनी नवीन इंडस्ट्रीज बी हांगा येवपाच्यो आसा? हांगासर नवीन प्लॉट्स डेव्हलप केला. फाटल्या फावट जेन्ना ओपन स्पेसीस रिडक्शन केलें 15% टू 7.5%, थोडे न्यू प्लॉट्सूय हांगासर डेव्हलप जाल्ले आसा. आनी एक प्लॉट जो हांगासर गाल कंपनी आसली तो प्लॉट जवळ जवळ 25,000 स्क्वेअर मिटर. थंय व्हडली एक इंडस्ट्री येवपाची आसा म्हणून आमी फाटले 7 वर्सां पयलीं आयकलेले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडची. पूण थंय आजून कांय येवंक ना. पूण गव्हर्मेंटची हालचाल कितें ना कितें आसतली थंय इंडस्ट्री हाडपाक. आनी अशी व्हडली इंडस्ट्री जर येत आमच्या सारके बारीक इंडस्ट्रीज हांगासर सर्वायव जावं शकता. तुमचें पावर कन्जम्पशन हांगासर कितलें आसा? हांगासर पावर कन्जम्पशन प्रत्येकाक हांगासर सप्लाय रेगुलर मेळटा. म्हणजे अशें केन्नाच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें आजून हें ना की तुमकां रिजेक्ट केलें किंवा तुमी पावर तुमकां मेळची ना अशें केन्ना सिच्युएशन जावंक ना. पावर जो कोण कितें डिमांड करता तांकां पावर मेळटा. फक्त व्हडले युनिट्स आहा तांकां ते सांगता की तुमी तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे तुमचो ट्रान्सफॉर्मर तुमी घालचो पडटलो. सपोज 100 kVA 200 kVA अशें किंवा 500 kVAचे जर रिक्वायरमेंट आहा जाल्यार इंडस्ट्रीक ते सांगता की यू इन्स्टॉल तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी इन्स्टॉल करता. पावर सोर्स आमी तुमकां दिता हांगासर. हालींच्या काळान आमी पळयता की इंडस्ट्रियल इस्टेटीन उजो लागपाचो हो प्रकार खूब वाडला. सो त्या बद्दल तुमी कितें अवेरनेस प्रोग्राम बी कितें केल्लो आसा? आमी तशें आजून सद्या अवेरनेस प्रोग्राम करूंक ना. म्हणजे कितें आसता की जो पर्यंत इन्सिडेंट घडना तो पर्यंत मनीस जागो जायना अशें आसा. सो आमी आतां तुमी आमकां हें केल्या उपरांत आमी एक्चुली घेवपाक सोदता आनी आमी IDCक तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की पयलीं हांगासर एक वॉटर पायपलायन आसली. त्या वॉटर पायपलायनाक फायर एक्सटिंग्वीश करपा लागून पायपलायनान खुबशे पॉयंट्स दवरलेले. ते पॉयंट्स आतां आमकां खंयच हांगा दिसना. आनी हांगा 2-4 प्लास्टीक इंडस्ट्रीज म्हणजे प्लास्टीक घेतात, रॉ प्लास्टीक घेता. रॉ प्लास्टीक घेवन ते मॅन्युफॅक्चर करता, तेजे ग्रॅन्युअल्स तयार करता. त्यो प्लास्टीक इंडस्ट्रीज हांगा येयल्ल्या कारणान आमची संभावना चड वाडलेली. प्लस हांगा 1-2-3 स्क्रॅप युनिट्यो आसा जे हांगासर उजो घालतात, स्क्रॅप जळयता. सो त्या खातीर स्क्रॅप तो खंय फ्लेअर जावं शकता. हांव IDCक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता, आमी बी तेंच्या वांगडा मिटींग घेतले की जर मोठ्या प्रमाणात उजो लागत जाल्यार हांगासर स्वताचे आमचे हांगासर फायर टेंडर हाडचे पेक्षा हांगासर थोडे पॉयंट्स अशे आसपाक जाय थंयसून आमी ते उजोचेर काबू घेवं शकता. आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां होंडा इंडस्ट्री? तशें मेजर प्रॉब्लेम काय ना. हांगा रस्ते बरे आसा. फक्त आमकां स्ट्रीट लायटींची एक प्रॉब्लेम आसा, मेजर प्रॉब्लेम आसा. स्ट्रीट लायट्स पेटना. हांवें सुद्दां फाटीं हाडून 2 स्ट्रीट लायट्स इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट दिला आनी म्हाजे इंडस्ट्रीचे फुडल्यान घालून घेतला. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान IDC किंवा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट आमकां खबर ना. दे शूड सी दॅट रातचो टोटल अंधार जाल्लो आसता हांगासर. दुसरी हांगासर समस्या आसा ती सेक्युरिटीची आसा. कित्याक हांगासर सेक्युरिटी ना आनी म्हणजे IDCची सेक्युरिटी ना. आनी हांगासर जेन्ना कोवीड पिरियड आसलो तेन्ना खुबश्यो चोऱ्यो हांगासर जाल्ल्यो ज्यो आमी रिपोर्ट करिना. बारीक बारीक चोरी जाल्ल्या कारणान रिपोर्ट करिना. थोड्यो मेजर सुद्दां चोरी जाल्ल्यो आसा हांगासर. तो एक आमचो प्रॉब्लेम आसा हांगासर. IDCन तेजेर दखल घेवपाचें आमकां दिसता. आमचें कॅन्टीन आसा. हांगासर रहदारी चड नासल्या कारणान कॅन्टीन ऑपरेट करपाक फिजिबल जायना. त्या खातीर कॅन्टीन आमचें सद्या बंद आसा. ते पुर्वरत सुरू जावचें. कोणाकूय एक नॉमिनल रेंटाचेर जर दिलें तें सुरू जावंक शकता अशें आमकां दिसता. आनी बाकीचे IDCचे हांगासर मॅनेजमेंट अशें बरें आसा. आमकां केन्ना तेंचे आमी जर कितें तेंचे कडेन घेवन गेले समस्या जाल्यार तेजें तुरंत सोल्युशन आमकां मेळटा. एक आमकां जाय की एक सादारणशी एक बस जर IDCनसून सर्कुलेट जातली की रातची वाळपय सायडीसून सांखळे वयतलो जाल्यार 6:45 पर्यंत लास्ट बस आसा. तेजे उपरांत बस ना. जर एक बस मिनी बस अशी सुद्दां रातची जर सर्कुलेट जावं शकता IDC टू सांखळी बी जाल्यार मातशें बरें पडटा. की आमचे जे कामगार आसा ते सादारणशे सांखळे होंडा वाळपय ह्या सायडींतल्या वाळपय वचपाक ट्रान्सपोर्ट आसा. सांखळे वचपाक ट्रान्सपोर्ट मातशें आमी कमी पडटा. सर तुमकां जेन्ना लायट वता त्या वेळाचेर पावर बॅकअप तुमचो कितें आसता? म्हाजे कडेन म्हाका दिसता खुबशे 20-25 इंडस्ट्री आहा. हांवें
एक जनरेटर घेतलेलो 85 KVAचो, पूण तो पयलीं जेन्ना घेतलो तेन्ना एक 100-150 वरां चल्लो तो, पूण फाटल्या 5-6 म्हयन्यांक म्हाका तो बेश्टो स्टार्ट मारचो पडटा, तूं कंडिशनान दवरपाक. पावर फेल्युअर अजिबात ना, गेली जाल्यार 1-2 मिनटांक वयता पावर हांगासर, परत रिज्यूम जाता. सो आतां पावर प्रॉब्लम म्हणजे गोवोरमेंटान सामकें सॉल्व केल्लें आसा. वी आर व्हेरी हॅपी विथ द गोवोरमेंट बिकॉज दे हॅव सॉल्वड अवर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम. आतां तो म्हाका दिसता काल संडे तेंचे पावर प्लॅन शटडावन घेतलेले 33 KVAचे ते कंडक्टरूय चेंज करता की 40 वर्सां जालीं त्या कंडक्टरांक, आनी तेंच्यांनी एक बरो उपक्रम घेतलेला. सो एवरी संडे ते शटडावन घेता आनी कंडक्टर्स चेंज करता. सो आमकां बरी क्वॉलिटीची पावर मेळपा लागून 33 KVA कोण यूज करता तांकां, आमी 11 KVA यूज करता. पूण काल शटडावन आसल्या कारणान म्हाज्या ते 1-2-3 वरां चल्लो म्हजो जनरेटर, नाजाल्यार म्हजो जनरेटर अजिबात चलना. फक्त तो अपकीप दवरपाक बरो दवरपा लागून म्हाका एक आठवड्यान म्हाका एक 10-15 मिनटां चलोवचो पडटा. वी आर व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट फॉर सॉल्विंग. म्हणजे पांडुरंग मडकयकाराच्या टायमाक आमी मिटींग घेतली तेन्नाच्यान ते कंटिन्यूअस फॉलो. मागीर निलेश काब्रा आयलेलो, तेंच्यांनी फुडें ते पुश केले आनी आमकां फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं ब्युटिफूल म्हणजे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय मेळटा. वी आर व्हेरी व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट फॉर टेकिंग दीस इनिशिएटीव. तर हे असले आमच्या वांगडा होंडा IDCचे प्रेसिडेंट. तेंच्यांनी हांगासर एक बरो मुद्दो मांडलो तो म्हणजे सेक्युरिटीचो आणि स्ट्रीट लायट्स. जे ते म्हणटात की हांगासर सांजचे सुद्दां काम जातात, त्याच्या खातीर हांगासरली जी स्ट्रीट लायट आसा हे सद्या वर्किंग कंडिशनान ना, जेणे करून त्यो बेगींतल्या बेगीन सुरू जावच्यो आणि जे रातचे जे कामगार हांगासर काम करतात तेंच्या खातीर एक बऱ्या प्रकारचे रातचो प्रकाशीत जावचे. आणि त्याच प्रकारे तेंच्यांनी आनी एक मुद्दो मांडलो तो म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशराचो. ज्या प्रमाणे आमी पळयतात की हालींच्या काळान फायर लागपाचो प्रकार वाडला, तशेंच बऱ्याचशा इंडस्ट्रीनी अशें एक भंयचो आसता की इंडस्ट्री केन्नाय उजो लागू शकता, जे हजार्डस म्हण किंवा आनी खंयच्यो इंडस्ट्री आसतात त्या इंडस्ट्री. सो तेंचो जी मागणी आसा ती म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बेगींतल्या बेगीन हांगासर सेटअप जावचो आणि जेणे करून जेन्ना अशे केन्ना प्रकार घडटा त्या वेळाचेर बेगींतल्या बेगीन तो उजो पालवचो.